सलमान भाई, तुम्ही म्हापशेच्यान आम आदमी पार्टीक कमीत कमी ना म्हणले तरी 4 ते 5 वर्सां वावरले आणि बऱ्या तरेन तुम्ही वावरले. बऱ्या तरेन तुम्ही बारीक बारीक ते व्हडले विशय तुम्ही घेतले. रस्त्याचे विषय घेतले, गटाराचे विषय घेतले आणि जायते विषय घेतले. तुम्ही उदकाचे विषय घेतले. इतले तुम्ही विषय घेऊन तुम्ही इतलो आवाज रेस केलो. मिलाग्री चर्ची कडेन पळयला, जो पुर्तुगेज काळांतलो रस्तो कांयच जावंक नासले. अचानक ताका मदीं जे क्रॅक्स येयले ते तुम्ही फील केले, तेचेर तुम्ही आवाज उठयलो. इतले सगळे आवाज उठयल्या उपरांत तुम्ही त्या दिसा एक डिसिजन घेतले की जी तुमची पार्टी जी आसा, आम आदमी पार्टी, ही तुम्ही सोडची म्हणून. सो सोडटाना कितें ना कितें तुम्ही एक विचार करून ती सोडली आसतली. सो आता फुडलो प्लॅनिंग तुमचो कशा तरेन आसा? कित्याक ऑलमोस्ट आता 27ची निवडणूक सारकीच लागीं पावलेली आसा. सो खंय ना खंय कितें विचार करूनच तुम्ही हो स्टेप घेतलो आसतलो. सो खंयच्या पार्टीक वयतल्यात आता पार्टी म्हणीत जाल्यार काँग्रेस पार्टी आसा, भारतीय जनता पार्टी आसा जी सध्या सत्तेन आसा. सो इंडिपेंडंट वयतले कितें? पळय, माझे म्हणणे एकूच आसा, जे पार्टी आमचे गोंयचो हित राखतली, जी पार्टी आमचे गोंयकारांचे जे रायट्स आसात ताजेर काम करतली, गोंयचे जे इश्यूज आहात तेका पळयतली, तीच पार्टी खरी पार्टी आसतली. आनी लोकांनी सुद्दां त्याच पार्टींक जे आसा सपोर्ट करचो, त्याच पार्टींक आपलो पाठिंबो दिवचो. आनी हांव आतां खंयचे पक्षान आतां वयतलो ते तर हांवें कांय डिसायड करूंक ना, पूण हांव जर गेलो जाल्यार हांव तसलेच पक्षान वयतलो जे गोंयकारांची चिंता जी आसा करता, गोंयकारांचे इश्यूज आसा ते पळयतात आनी तांकां जे सोल्युशन हाडून दितले तेंचेच वांगडा मेळटा. निवडणुकेचें कांय ना, निवडणुकेचें म्हाका कांयच पडलेलें ना. सो सध्या तुमकां कितें दिसता, खंयची पार्टी काम करता पब्लिका खातीर, लोकां खातीर, आम जनते खातीर? सध्या एलायन्स आसा, जी एलायन्स पार्ट्यो आसा जे हे मुद्द्याचेर सारके एक जाल्ले आसा, तांकां म्हाजो सपोर्ट. ओके, तांकां हांव फूल सपोर्ट करता. कित्याक ते वांगडा येवपाक तेंच्यांनी आपले इगो सायडीक धरले. आयज ते गोंयकारा खातीर एक जावन फुडें येयला. कोणूय जावं, ते काँग्रेस जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं वा आरजी जावं, वॉटेवर, पूण जे तेंच्यांनी स्टेप घेतला ते एप्रिशिएबल आसा आनी ताका हांव रिस्पेक्ट करता. हेजे फुडें चिंतलो हांव खंयचे हितून वता. सध्या तर हांवें कांय तशें डिसायड करूं. सो सध्या जी पार्टी सत्तेन आसा तेच्या बद्दल कशे तरेन पळयता तुमी? तांकां आतां खूब हेची गरज आसा, इम्प्रुवमेंटची गरज आसा. तेंचे मदीं खूब फ्लॉज आसा. तेंचें काम जें आसा ते आपल्या नॉट अप टू द मार्क म्हणटा न्हू, तशें चल्लेलें आसा. सगळे देशभर सगळ्यांक खबर आसा गोंय राज्य सरकार कशी चल्लेली आसा ती आनी कशी लोकांची दिशाभूल करता. कितें हिंट लोकां खातीर दिवंक शकता सध्या की तुमी खंयच्या हितून पक्षान वचपाचें? सद्या हांवें कांय हें करूं कांय तरेन ना. पूण खंय ना खंय वचपाच्या मार्गाचेर आसा बेगिनात बेगीन. जर बरें कोणें जर आमकां हें केलो, सपोर्ट केलो आनी आमचे जे हें आसा, गोंयचें जें हित आसा तेका राखपाक ते जर तयार जाले तर काय प्रॉब्लेम ना. लोक आसा त्या पार्टीन खूब बरे लोक आसा जे वावुरतात बाबडे, पूण आमकां हांगा तशें हें दिसून येवंक ना. म्हणजे जसो तुमकां बॅकअप जाय तशें तुमी उलयतले, आवाज रेस करतात, तसो तुमकां सपोर्ट मेळोंक ना. ओके, कितें कारण आसलें? मुख्य मेन कारण जावं आतां जालें तें जालें. कित्याक ते तुमकां सपोर्ट बरे तरेन मेळनासलो, जाय तशें मेळनासलें, ओ कितें? सो म्हाका जसो जाय आशिल्लो तसो मेळोंक ना, सपोर्ट मेळोंक नासलो. येस, सो ह्या कारणान लागून तुमी पार्टी सोडली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.